Headlines brought to you by Panchamrita. दक्षिण गोय खासदार आनी आमदार वेंझीचेर युवा बीजेपीची पणजे पुलीस स्टेशनार घाली कागाळ। आंदोलना वेळार बीजेपीच्या कार्यालयात दोगांयची खंय घुसखोरी। मेणवात रॅलींनी आता मशाल मिरवणूक काडटले। तरणाट्यांक फुसलावपी बीजेपी अध्यक्ष दामूचेर केस घालूंक जाय, म्हजेर हात घालपाची काबाजदाद ना, आमदार वेंझी हेड ऑन। गोय विधानसभेच्या सभापती खातीर गणेश गांवकारान भरलो अर्ज। आड विरोधकांचो आमदार एल्टन 25 सप्टेंबराक वेंचणूक। नवे जीएसटी दर लागू, लाव गिरायका मेरेन पावता हाची खात्री करून कमर्शियल टॅक्साच्यो आस्थापना, आउटलेटांनी विजिट्स, गोंय टॅक्स कमिशन रेटांचे सर्क्युलर। कर्नाटकातले प्रशिक्षित हत्ती दसऱ्याक बिजी। एका हत्याक धरूंक लागता 6 हत्ती। ओंकाराक कर्नाटकाच्या अधिवासात व्हरूंक दसऱ्या उपरांत मोहीम, वनतारांनी विश्वजीत उलयलो। सरकारान आयआयटी फाटलो खरो प्लान सांगचो। पर्रीकाराच्या मोगान हाडटा जाल्यार आता पर्रीकार ना। सरकार लोकांच्या पोटार, विजय कोडार एनआयटीत भायले सरकाराचेर फार। आणि माजोर्डा रेड्याच्या हल्ल्यात एकलो सोपलो, तिगांक अटक। 5 जाणांचेर गुन्हा नोंद, 3 जखमी। एसपी म्हणटात धिरयांच्या तयारी वेळार प्रकार।